प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूचो 4थो विसवोर, बोर्ड 21 ते 25 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 4 वर्सेस 21 to 25. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. ताणें अशेंय म्हणलें, कोण तरी पोंटी पायले पोंदाक उबाजे तोडा दवरूंक हाडटा, ताका पेडाचेर दवरूंक न्हय, तर उक्तें जाल्या बगर कांयच थंय लिपलेलें ना, आनी उजवाडा येयल्या बगर कांयच थंय गुपीत ना. आयकूंक कोणाक कान आसल्यार तांणी आयकुचें. ताणें तांकां आनीक सांगलें, तुमी आयकतात ताची चोत्राय दवरात. तुमी जोगशात त्याच मापान देव तुमकां परत जोगतलो आनी ओदीकूय दितलो. कित्याक आसा तांकां देव आनीक दितलो, आनी ना ताचे कडलें कितें आसा तेंय तो काडून घेतलो. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच आयकलां, तातूंत जेजू एक वोपार घालता आनी एका पायले पोंडाक पोंटेची ती वोपार घालून आयज जेजू आमकां कितें शिकोवंक सोदता. तो म्हणटा, कोण तरी पोंटी पायले पोंडाक वो भाजे दोला दवरून हाडटा, एका पेडाचेर दवरींक न्हय. म्हणटच जेजू आमकां प्रश्न विचारता. म्हणटा, जेन्ना एक पोंटी आसा, कोण ती एका पेडाचेर घालून वयर दवरता, म्हणटा ताचो उजवाड आख्ख्या आख्ख्या घरान पडटा. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आमी जेन्ना ह्या संवसारान आसा आनी आमी खरेपणी जेजूचे पाटलावदार आसा, आमी जाता ह्या संवसारान उजवाड. ज्या भाशेन जेजू ह्या संवसारान उजवाड आसलो, तेच भाशेन जेजू आमच्या सवें आसा म्हणून आमी खरेपणी जेजूचे पाटलावदार म्हणून पवित्र आत्मा आमच्या सांगात आहा म्हणून आतां आमचो उजवाड सगल्यांक दिसती पडपाक गरजेचो. नातर भाव भयणीनो, आमी फकत क्रिस्तांव इगर्जेन आनी भायर येतकच आमी म्हणजे ऑन भावार्थी भाशेन जियत जाल्यार हाचो फायदो कितकोचो आमी आमकांच फटयता. जाकोबाचो पयलो 20:22 म्हणटा, तुमी तुमकांच फटय नाकात, देवाचें उतर जें आयकतात तें पाळात, करात. ना तर आयकलें आनी तें करूंक ना जाल्यार आमी आमकांच फटयता. म्हणटच भाव भयणीनो, जेजू आयज आमकां शिवर्तमानान सांगूंक सोदता. तो म्हणटा, आमी जेन्ना आमी क्रिस्तांव म्हणटा, आमी भावार्थी म्हणटा, आमचें जिवीत जें आमी इगर्जे भितर आमी जियेता, म्हणजे भाग्योन जिवीत आमी कशे भाशेन बसता, उठता, मागणें करता. कोणें आमकां पळयत जाल्यार म्हणूंक लागलो, हो लोक इतलो भाग्योन इतलो बरे भाशेन मागणें करता. पूण भाव भयणीनो, इगर्जे भायर गेल्या उपरांत आमी जेन्ना ऑन भावार्थी बरोबर आमी कशे भाशेन जियेता, हो प्रश्न आमी आमकांच जबाब दिवपाक गरजेचो. कित्याक जेन्ना आमी खरेपणी जेजूचे पाटलावदार जाता, आमचो संबंद देवाशी घट जाता आनी आमचें जिवीत एक जाता. म्हणजे भायल्यान एक आनी भितरल्यान दुसरें ना, ओ भितरल्यान एक आनी भायल्यान दुसरें अशें ना. आमचें जिवीत जावंक जाय भायल्यान भितरल्यान तेंच जावंक जाय. कित्याक भाव भयणीनो, आमी आतां जेजूचे पाटलावदार जाल्या, आमी खरेपणी तो जेजूचो उजवाड आमचे भितर आसा. आनी जेन्ना आमचे भितर उजवाड आसा, तो उजवाड भितर आनी भायर वचोनूय तो सदांकाल आमच्या सवय आसा. आनी देखून आमचें जिवीत एक आसूंक जाय, भायर आनी भितर. आमी खरेपणी देवाच्या उतरा प्रमाणे पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी तें जिवीत जियोंक एकदम गरजेचें. तर आमी चुकल्या जाल्यार आयज देवाचें बोगसणे मागया आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोंक आयज तां निचो करून देवाचें उतर, देवाचो उजवाड आमच्या जिवितान धरून आमचें जिवीत सारूंक आयज तान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या स्वर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.